Jesu, devonie tu Jesu, hatai ditle gedam, magdai ditle didam, udionie tu Jesu, somsal bulla kalkan, bapan karli biran, matkan gilcha klopan, utak darta konan, dole layat sorkan, novo surya morba, tumcha dolya mukan, fakta sorbondina, udionie tu Jesu, devonie tu Jesu, hatai ditle gedam, matai ditle didam, udionie tu Jesu, udionie tu Jesu, devonie tu Jesu, hatai ditle gedam, matai ditle didam, udionie tu Jesu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचेही सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिजिया बाब प्रितीशा णव आयच्या मिसाचो विशय जाकारियासा भाशेन दुबाव पयसावन देवाची येवजण मानून घेवया. जेजूचो जोम समोरूंक तयार जाताना आयज पवित्र सभा आमकां एक नमुनो दिता. बागयोन जाकारियास जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली. ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खोबरेक आमची कालसां उक्ती करुया. आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा देखून ताचेर पातयेवन जिवया. ह्या मिसान देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बोल मागुया. आणि पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव धरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उंचारून वायडारून आनी बरें सोदून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच उपकार मोरयेक सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वप्रभुदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्वप्रभुदारा आनी सासणांच्या देवा मनशा स्वयंबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर्वशक्तिवंत जावूंय अंकवार मारयेची उजरी तो सक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेलू म्हूण मागता हांव. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदयशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी येता
आनी रातभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. मालाकियास प्रवात्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तुमी सोदताय तो ओवचीत देव मंदिरान भितर सोदतलो, आनी ज्या कोराराच्या दुताक तुमी घेवंक आशेताय वय तो येतलो. अशें दरबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबें रावंक जायत? तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी धोबयाचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतले भाशेन तो आपल्या आवसोनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजालेची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावच्या आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सगळीं म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा, तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोग. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एका उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता, दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुमच्यो तकलो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपले काळीज उगडटा, फकत तांकां आपली कोराराची ओळख दिता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शिवडतो मनाक सगळीं उबी रावया. पोरजाचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे तांय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजारी समारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन
उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुर्वो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जोआन बाप्तिस्ताचें आयकता. आनी जशे परी आमी आयकलां, देवानूच ताका म्हणलें हाचें नांव जोआंव जातलें. जोआंव हाचें मिनींग जावन आसा, गॉड इज ग्रेशियस ऑर द लॉर्ड शोज फेवर. जायतीं वर्सां एलिझाबेथ ओगीच रावलेली. तिका जायते त्रास जाताले कित्याक ताका भुरगें फावो जावंक ना. आनी जाणटी पिरायेचेर देवान ताका ही गिफ्ट दिली. चिंतिनासतना ती गर्भेस्त जाली. आनी हे भाशेन देव आमकां शिकयता, आमी उगी रावत जाल्यार देव आमचे थंय जायते विजिता करूंक जाता. आमी जायते फावटी उगी रावना. वी लिव इन अ नॉयजी वर्ल्ड. आनी हे नॉयजान आमी सांडटात. फुडें आमच्या गोरब्यांनी प्रार्थना मागणी जायना आयज. आनी आमचे सगळे लागीं आयज काल मोबायल आसात आनी तेच मोबायल घेवन आमी भोंवतात सगळे कडेन. सो ही नॉयज आमचें दुसरें सैम जावन जाला. आनी आमी उगी रावंक जाय देवाचें उतर आयकूंक. एलिझाबेथे विशीं लोकांनी जायतें म्हणलें, तिका भुरगें जावंक ना, इतलीं वर्सां ती भुरगें ना, तिका ती ह्युमिलिएशन तिका जायते त्रास पडले आसतले. तिका बॅरन म्हणटाली, वांश. तरी आसतना ती उगीच रावली. आनी जेन्ना गाब्रियल बोडवो आंकवार मारयेशी वेता आनी तिका गुप्तीच सांगता, तूं जावन आसा सुदैव आनी सुदैव जातलें तुजें फळ. गाब्रियल आंकवार मारये आयकता, घाबरता. तेजो वाद खोल आसलो तरी आसता ती घाबरता, कशें जावंक जाता. आनी गाब्रियल बोडवो सांगता, भियेनाकाय, तुका देवातान कृपा मेवल्या. आनी जे कोणाक तूं जुल्म दितलो तो जावन आसा पवित्रतेचे शक्तीन. आनी मागीर आंकवार मागीर आपली भयणीशी वेता, एलिझाबेथाशी. ती 6 म्हयने गर्भीस आसली. आनी जेन्ना तेणें आंकवार मारयेचें साद आयकलें, ताच्या कुसव्यान तो भुरगो जुआंव म्हणटा तो उठलो. जुआंवान ही सायलन्स काबार केली. एलिझाबेथाच्या जिवान
ताणें कुशळकाय हाडली. जाणटे पिरायेन देवान ताका हें एक व्हडलें देणें दिलें. आनी जुवांव एक जशे परी आमी आयज आयकलां तो ताचेर देवाचो हात आसलो. देवान ताका पयलोच आपयलो जेजूची वाट तयार करपाक. तेच भाशेन जेजून आमकां सगळ्यांक आपयल्यात. आयज आमच्या संवसारांत कालोख आसा. जंय जेजू भोंवलोलो थंय आयज झूज चलता. कितलींच भुरगीं काल पोर मेल्यांत. आमचो पापसाय फ्रांसीस आन एक खेरीत भाशेन हें बंद करूंक मागलां. आमचेय मोदे कडेन आमच्या घराब्यांनी वाड्यांनी गांवांनी शारांनी देशांत शांती ना. तेफात आमी उगी रावन देवाची उतर आयकूंक जाय. देव आमकां जायतें सांगूंक सोदता पूण आमी ताचे उतरां प्रमाण आमी जायते बरी जियेना. देव आमकां आपयता उगे रावपाक ताची उतर आयकूंक. आनी आमकां आयचे वाचपाक आमकां शिकयता कशे परी देव आमच्या जिवितांत विजबिजा करूंक सोदता. पूण आमी ताची उतर फावत बरी आयकना. जिवान येवचे आदीं जाकरियास मोणो जालो कित्याक तो दुबावलो. आनी देवान ताका एका बोडव्या वरवीं सांगलें हाचें नांव जुवांव जावं जुवांव दवरचो. आनी तेन्ना ताजी जीप सुटली आनी देवाक तो आर्गां दिवंक लागलो. आमी हे भाशेन एलिझाबेथ भाशेन जाकरियास भाशेन मागत जाल्यार आमच्याय जिवितांत देव जायतें करतलो. तर आयज आमी मागुया एके खेरीत भाशेन आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या आमच्या गोंयच्या सायबाक हाचें वेनरेशन करपाक. आनी जायते बरी हांव दिल्ली शारांत काम करतां. थंय हांव जायते बरें आयकता तुफान येत जाल्यार लोक गोंयच्या सायबाक उलोवंक मागता आनी हो आमचो गोंयचो सायब आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर ह्याच भावार्थान आमी ताचेच मजती वरवीं मागुया देवान आमचोय बाबार्थ वाडोवंक आनी हे भाशेन ताची चाकरी करूंक आनी एकामेकाचो मोग फावो बरी करूंक. देवान आमकां दोनूच आज्ञा दिल्यात. आनी पयलो जावन आसा तुजे देवाचो मोग कर सगळ्या शक्तीन सगळ्या काळजान सगळ्या बोळान आनी तुजे शेजाऱ्याचो पेल्याचो मोग कर जशे परी तूं आपल्याचोच मोग जाय. तर मागुया देवान आमकां कृपा फावो केल्या प्रमाण आमी शांतीकायेन जिवपाक आनी ह्या संवसाराक आमच्या गोंया शारांत उजवाड जावपाक. आनी हे भाशेन आमी सांत जुवांव बातिस्ता भाशेन देवाचो रस्तो तयार करतले हांव. तो ही कृपे पासत आमी आयज भगवान फ्रांसीस सावेराचे मजतीन ह्या मेसाचे भेटेन मागुया. आतां आमी उबी रावया आनी देवा समकार आमी आमचे मागणी दवरुया आनी आमचो जबाब जातलो. आमचे धोर्मीक फुडारी मालाकी प्रवाद्यान सांगलोले पोरी भांगारा आनी रुपया भाशेन नितोल जावंक आनी देवाची बरी खबर उर्बेन पोरगोटूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दुबाव आनी निराशीपण अणभवतल्यांक जाकार्यासा पोरी खुशालकाय आनी देव आपली येवजण
सोपूर नायक पावयता ही खात्री मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरग्याचे देणे आशेतोल्यांक एलिझाबेथीच्या जिविता वरवीं बुजवण आनी बोरवांसो मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हांगासर एकठांय जालोल्यांक संतोसाचे आनी दिनवासनेचे कालीज फावो जावंक आनी तांणी सदांच देवाचे खुशे पोरमोणे चलूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देवा आमचे बापा, आमी तुजे सामकार आमची मागणी दवरल्यात. आमकां फावो कर आनी आमकां कृपा दी. हें आमी प्रार्थनाव आमच्या सम्या जेजूचे वरवीं. म्हज्या बाब भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वप्रभा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदाना तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुज्या भोगसणेन आमकांय संपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सुणुंडाराचो जोल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभरूंक पावूं. हें आमी मागतां आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर प्रवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी भरगोटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेली प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेलूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी स्वर्गींच्या सोल दोलवरां सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रोगोत पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bawardaco good porgotuja. Sumia Jesu ami hondo kata ani hekal citle plieta Title pauti tu oi bolvan yosor ami tuje moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतिले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रित्मेचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक सिमियांव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागिवंत जुजे दिसो पोती भागिवंत धर्मदुता भागिवंत फ्रांसीस शावियर आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्ववेदार बापा सर्वोन्लोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपुराय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां चाळणेन पूण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकतांव तर आमकां जुदा काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणांका पयल्यांत ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली भयणी भावांनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Kalzan tam chara
भावा भयणीनो, जिवे जेजूक ह्या वेळार आमी शिवला. खरी शांती आनी संतोष आमच्या जिवितान जेजूस आमकां फावो करता. ह्या वेळार आमकां चड एकल्याक तो कुरपेन भरता. ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सोडगींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पिरेलोल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेलूंक वचूंक आमकां तयार कर. ही आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. पयली भावानो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर आयरिस फेर्नांडीस तशेंच हांगा जमलोल्या पोर्रेच्या सगळ्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. आयज ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतले हेर आमच्या यादनीक भावांकूय आमचे दिनवास. आमकां गायन करूंक आदार दितले आमच्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवासता. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11, तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आयज 11 वरांचेर मिसाचेर भोवमानेस मेलकम सिक्वेरा अमरावती डायसिसीचो बिस्म आयज मुखेल येजमान आसतलो. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. फाल्यां परवा डिसेंबराचे 26 आनी 27 फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमोव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमोव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समोर उमतल्यो. आमच्या आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचे मुखेल येजमान आसतले. 25 नातालांच्या दिसा सकाळी मिसाचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसा जाता तेच परी आसतलो. 25 दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. ऑन द 25th December there will be mass in Hindi at 12:15 p.m. सुत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसारां आसचिना. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां परत सुरू जातलीं सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच डिसेंबराचे 27 कुमसारां सांजे 5 वरांचेर बंद जातलीं. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वप्रभुदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा
जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन. Bhavano 3D projection, mapping, sound and visual show dedicated to